कितें बाटी हामी देव घालतम तुवें पोसलाय बाकलाय सुटलें तुझ्या आजा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या उक्तीन उर्बेन तुका नावाडताव सोमिया दिनवाशे काळसान उपकार मानता दुनियेंत आपल्या तुझ्या वेची तेण्यात सोम्या कितें पाटी आमी दिव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आपले उतार मानून आपणाक स्वीकार करतलो हर एकलो म्हाका धाडलेल्या देवाक स्वीकार करता आनी ताजी जडती हांव करचो ना. बगार जो कोण म्हजे उतार मानिना म्हज्या उतरा प्रमाणेची येना ताजी जडती जातली. ही जावचो शिकोवणो आयच्या वांजेलांत आमी पळोवची. आयचे मिसाचे बलिदान बेडयत आसतना मागीर आमी देव आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्यानी बरोवन दी ताजे उतरां पाळूंक आनी तशेंच आमचे जिवीत ताज्या उतरा प्रमाणे रुपीत करचे भाग आम्हा सर्वांक तो देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. सांगाताच आयच्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक सान आमी मागया. आमचो कार्मेलीत दियाकोन रोनाल्ड फुर्तादो आयच्या दिसा याजाकी दिक्षा स्वीकार करतलो. देव ताजेर भरपूर रितीन आशिर्वाद घालून दी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी ताका नेटोवन दी. ही एक बरो भाग्यवंत याजाक जावचे भाग ताका फावो करून दी आनी देव ताजे तावन जायती आजापा आनी ताजे मिसांव मुंदरण व्हरून दी म्हणून आमी मागया. आमी केली सर पातकां ह्या वेळार जेजूच्या मुखार आमी दवरया. आमच्या सर पातकांक बक्षण आमी मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून ताणून सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसूत बेगीन सुद्दां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमचे कागूद करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सो काकूद कर सोम्या काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर क्रिस्ता काकूद कर सोम्या काकूद कर सोम्या काकूद कर. प्रार्थुया. कडवळ्या बापा पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची आरंभाची वडवीक आमकां परतून देवन आमच्या मनशा साहेब तूं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्कांचो गुट ह्या संवसारांत बावर्तान मानून वर्सान वरस आमी समरमतांव सर्गार ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्ण कायेक बगूंक फावो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची
कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर वाडत आनी विस्तरत गेलें. आपलें काम समतस बार्नाबास आनी साऊल जेरुजालेमांतावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांक ते सांगता घेवन आयले. अंतियोकाच्या पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोदो उपाराया सवय ल्हान व्हड जाल्लो मनाहेन आनी साऊल. एक पुटी उपास धरून ते सुम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासून विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयलेल्या बार्नाबास आनी साऊल सिल्योसाक गेले आनी थंयतावन एक थारून धरून तांणी सिप्र द्विपाची वाट धरली. सालामी शाराक पावताच तांणी तेंच्या जुदेवांच्या सिनोगागांनी देवाचें उतर प्रगट केलें. देवाचें उतर हें श्लोक. देवा, सर राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर जनांगा तुजी स्तुती करूं. सर राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर जनांगा तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या पडजळीक मुखामळचे दीस आमचेर फांको. ह्या वरवीं आख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं. श्लोक. देवा, सर राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा, सर जनांगा तुका वाखाणू, सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकाय आनी न्यायनीत प्रमाणे करताय. देसांबासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा, सर राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर जनांगा तुजी स्तुती करूं. सर परजा तुका वाखाणू सरस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रथम तांच्या पांयां पडूं. श्लोक. देवा, सर राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर जनांगा तुजी स्तुती करूं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. अंश संवसाराचो उजवाड म्हणटा स्वामी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू व्हड ताळ्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका सतमांचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सत मानता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयल्ल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळो कांदो उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जाय जाल्यार हांव तांची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसार बाचाव करूंक म्हणून हांव आयलां. म्हाका इन्कार करून म्हजे उतार मानून घेनातल्यांची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलें उतारच निमाणे दिसा ताजी नीत करतलें. कित्याक म्हजेच ताकी हांव उलयना,
हांवें कितें सांगिचें आनी कितें उलयचें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताजें फर्मान म्हणल्यार सस्नीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचे उतार हे आयच्या वांजेलांत आसची थोडी घुसपड गोंदळ ह्या घुसपड गोंदळा विशयांत थोडी उतरां हांव सांगूंक आशेतां. पयल्यान पयलें आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हांव ह्या संवसाराक नीत करूंक येवंक ना, तर नीत करची कोणें. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारार मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार 2000 वर्सां आदीं संवसाराक वा लोकांक नीत करूंक येवंक ना तें ताचें काम न्ही. बगार संवसारांत असल्या सौर लोकांक बाचावी दिवचे खातीर तो आयिल्लो. कुर्सार मरण पावून पुनः जिवन जावन ताच्या उतरांद्वारे आनी ताच्या करण्याद्वारे लोकांक सारकी वाट शिकोवन आनी लोकांक जिविताच्या वाटेक पावोवचें हें जावन असलें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. आनी ह्या निमती आमी पळयता जेजू क्रिस्ताची 3 वर्सांची ती परगट जिणयेंत जायती बरी कामां करता, जायती शिकोवण तो दिता, पूण कोणाक नीत करूंक तो वचना. बगार सकाळांनी बाचाव जायचें म्हणून तो चिंता, तर नीत करची कोणें. नीत करची निमाण्या दिसा जेजू क्रिस्त ताच्या महिमेवंत येण्यांत ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार. इगर्ज मत आमकां शिकयता हर एकलो मनशाक 2 रितीची नीत करचो दीस आसात. पयलो दीस जावन आसा हर एकलो मनीस मरण पावल्या त्या वक्ता. हर एकलो मनीस मरण पावल्या त्या वक्ता आपूण कशें जियेला, बरें वा वायट वा बरें मरण ताका फावो जाला, कुरपेर तो जियोन आसलो आनी अशें पळोवन ताका सर्ग वा पुर्गत्र वा येवकोण फावो जाता. आज म्हणसर ह्या संवसारांत ह्या इगर्ज मातेन कोणी एकलो व्यक्ती येवकोणाक गेला म्हणून कोणाक शिकोवंक ना. बगार असलो व्यक्ती सर्ग राजाक सोडून गेला हें शिकोवन इगर्ज मातेन दिल्या. पूण अदळ म्हणसर असलो फाल्याण व्यक्ती येवकोणाक गेला म्हणून शिकोवंक ना. कित्याक इगर्ज मातेची एक पातयणी जावन आसा. मरणाच्या वक्ता कोणी जाल्यार मनीस त्या निमाणे घडये देवालाचे बोगसाण मागून सर्गराजाक सोडून आसूंक पुरो म्हणून आसूंक पुरो म्हणून आमची पातयणी जावन आसा. तशेंच ह्या संवसार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक परत आनी एक पाटी येतलो, वैभवी रितीन तो येतलो. तो व्हड सर मनशा कुळांची जिवंत असल्यांची आनी मरण पावल्यांची न्याय नीत तो करतलो. आनी ह्या वेळार आमी मरण पावतना ते विंगड जाल्लो आत्मो आनी आमची कूड ती एक जातली. कशें जेजू क्रिस्ताक एक दुसरीच कूड आसली पुनः जिवन जाल्ल्या वेळार त्याच रितीर एक वैभवी पुनः कूड आमकां सर्वांक लाभतली. आनी अशें आमी सर्व एक परत एक जेजू सारकेंच एक कूड घेवन ह्या संवसारी आसतले. आनी हें जातलें ह्या संवसाराच्या निमाण्या वक्ता प्रत्येक जावन जेजू ह्या संवसाराची न्यायनीती करूंक दुसऱ्या पावटी येवच्या वेळार. तो व्हड म्हणसर आम्हा सर्वांक ताच्या उतरांद्वारे जेजू क्रिस्त उलयता. हर एका मिसा वेळार तोच जेजू क्रिस्त साक्रामेंत जावन पवित्र साक्रामेंत जावन आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक तो येता आनी आमच्या आत्म्याचें पोशण करूंक 7 साक्रामेंताद्वारे तो आमकां पोसता. पवित्र आत्म्याच्या देण्याद्वारे तो आमकां तीर करता आनी अशें एक भाग्यवंत जिवीत जिवोवचे भाग तो आमकां फावो करता. आयचे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना मागया तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ताज्याच सक्तेन बरोवन दी, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बरोवन दी, अशें बरी विसवणी करूंक आनी आमचे जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवोवचे भाग आम्हा सर्वांक तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया. काणिको हाडून आयल्या मोगांत सोका दिता म्हूण पराता
God of all creation, the bread of the work of humans, become a bread of life. Blessed be God forever. Blessed God of all creation, the point of the divine work of humans, constantly blessed be God forever. Amen. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें इंसाव म्हूण मागात की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या पय सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमचे कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणीत देव सैमाचो वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांचे साल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर उकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची कीर्तनी वाकणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमच्या खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन बेटे मारलो आनी तो मोराना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या आनादान उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका चै चै. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका चै. ऊन सर्गी तुका चै चै. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचे हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good pergatuya. Usani puna chivan pona varve. Tu ve amka sodai lai somiya. Som saracha sadvandarak. आमचे सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें तुका आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव मोरया देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतारी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी ताळ्यान बुडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया पूण ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. लडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूद कर. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरणेस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ससनाचे जिवीत. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमचे कालती देणी आम्ही तुका भक्तीन भेटयता आणि जेजूची आमोल एक कूड आणि रगत तुझ्या हातांतले आम्ही घेतला. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तू आमकां तुझ्या एका सगणित देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी खरेपणी वळखून पावल्या तशेंच आमच्या जिणयेंत तुझ्या खऱ्या भुरग्यांचे साल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा.